हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडामोडी जाल्यो ते सगळे जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा गावस हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयचे दिसाची पयली अपडेट। आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक विधान केला, ते म्हळ्यार 10वी पास जाल्ले विद्यार्थी आसात ते सध्या कितें करतात ताचो जो अहवाल आसा तो सगळ्या स्कुलां कडल्यान मागयला। एक मुख्यमंत्र्याची बातमी जाली। दुसरी बातमी म्हणल्यार हवामान खात्यान फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला। गोव्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी वाऱ्याचो वेग जो आसतलो तो वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शाळांक असे निर्देश दिल्यात की 10वी जे विद्यार्थी नापास जाल्ले ते सध्या कितें करतात हाचो एक अहवाल सादर करपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सगळ्या शाळांक सांगिल्ले आसा। दुसरी एक महत्वाची अपडेट जी हवामान खात्यान आयज येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आनी त्या अलर्ट प्रमाण आयज सगळी कडेन गोंयांत भोवतेक कडेन मोठ्या प्रमाणात पावस पडिल्ल्याचे दिसून आयले। फुडें आमी वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। खालचवाडा हरमल वाठारांत सेंट पिटर आनी पॉल हाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार घर मोडपाच्या प्रकारा वयल्यान आयज आसगांवची ग्रामसभा बरीच तापली। हे घर कोणाचे तशेंच जाग्याचो मूळ धनी कोण अशे प्रस्न लोकांनी ह्या ग्रामसभेत उक्तायला। आसगांव घर मोडपाचे प्रकरण जे आहा ते सोंपपाचें नांवच घेना। एका फाटोफाट एक नवे मोड ह्या प्रकरणात येतात आनी महत्वाची गजाल म्हळ्यार आयज जेन्ना आसगांवची ग्रामसभा जाली तेन्ना हे ग्रामसभेत हो विशय बरोच तापलो। हे मूळ घर कोणाचे तशेंच जमीन धनी कोण अशे साबार प्रस्न लोकांनी उपराशीत केले आनी ह्या प्रस्नांक जाप दितना जो सरपंच हनुमंत नायक ताणें सांगले की हे घर जे आसात ते आगरवाडेकार फॅमिलीचेच खंय घरपट्टी आनी हेर बाकीचे डॉक्युमेंट्स जे त्यांच्या नांवाचेर आसात अशें ताचें म्हणणें। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज एंकर संजना हंजुणकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। भारतीय क्रिकेट पंगडान 10 वर्सांचो ICC ट्रॉफीचो दुकळ सोपय T20 वर्ल्ड कप एकदाचो जिखलो। सूर्यकुमार यादवान 20व्या ओव्हरीन घेतिल्ली कॅच भारता खातीर मॅच विनर थारली। आनी दुसरे वटेन भारतान संवसारीक T20 क्रिकेट सर्तीचे वस्तादपण जोडले उपरांत विराट कोहली आनी रोहित शर्मान आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेटींतल्यान निवृत्ती जाहीर केली। ही आपली निमणी संवसारीक T20 आशिल्ली। भारता वतीन आपूण निमणो आंतरराष्ट्रीय T20 खेळ्ळो, बरी कामगिरी केली आनी आमी जिखले अशें विराट कोहली हाणें मॅच जाल्या उपरांत सांगलें। आनी दुसरी बातमी आसा ती गोंयभर सध्या विशय गाजता तो आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणाचो। ह्या प्रकरणांत क्रायम ब्रांचीन SITन पुजा शर्माक समन्स बजायिल्लो। तिका 1 जुलयाक चवकशेक हाजीर रावपाचें सांगिल्लें, पण 1 जुलयाक ती कांय कारणाक लागून हाजीर रावपाक शकची ना अशें तिणेन SITक सांगलां। तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हूण पुजा शर्मान सांगलां। घर मोडपाच्या प्रकरणात मुख्य जी दुबावीत आसा ती पूजा शर्मा म्हणटा तिका SITन क्रायम ब्रांचीच्या SITन एक समन्स इशू केल्लो आनी त्या समन्सा प्रमाण 1 जुलयाक तिका जी सुनावणी आहा तिका हजर रावपाक सांगिल्लें, पूण कांय कारणाक लागून आपूण हे सुनावणेक हजर रावपाक शकना तेन्ना आपल्याक दुसरी तारीख दिवची म्हणून तिणें SIT कडेन मागणी केल्या। सो तिका आतां दुसरी तारीख केन्ना मेळटा ती पळोवची पडटली। दुसरी म्हत्वाची आनी सगळ्या भारतीयां खातीर अभिमानाची गजाल म्हटल्यार ती भारतीय क्रिकेट पंगडान ICCच्या एखाद्या इव्हेंटाचे वस्तादपण मेळोवपाचें जे एक दुकळ आसलो 13 वर्सांचो आनी 2007त पयली T20 वर्ल्ड कप जे जाल्ले ते भारतानच जिखिल्ले आनी त्याच्या उपरांत 17 वर्सांनी हे जे T20चे दुसरे जे वर्ल्ड कप आहा ते भारतान जिखला
आणि ही सगळ्यां खातीरच एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाला भारतीय पंगडान बरी कामगिरी केल्ल्यान हे तांकां जे वस्तादपण आहा ते मेळिल्लें आसा. दक्षिण आफ्रिकेक 20वे ओव्हरी मेरेन जाल्ले मॅचीत 7 धांवड्यांनी हरयत भारतान वस्तादपण जिखिल्लें आसा. फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. कळसा बंडुरा प्रकल्पा खातीर कर्नाटकान हालचाली सुरू केल्ल्यो आसा. ह्या संदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आणि तांकां जे मंजुरी पत्र आसा ते तांणी सादर केल्लें आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे कित्तूर भागांतल्या लोकांची उदकाची समस्या सुटावी करपा खातीर हो यत्न आशिल्ल्याचो मुख्यमंत्री कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी सांगिल्लें आसा. गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यां खातीर म्हत्वाची गजाल जावन आसा ती म्हटल्यार उदकाचो प्रस्न. आणि सध्या कळसा बंडोरा प्रकल्पा खातीर म्हादय प्रवाह जी समिती आसा त्या म्हादय प्रवाहान कळसा बंडोरा आणि हेर जो म्हादयचो प्रवाह आसा त्याच्या पळोवणे खातीर एक तारखो जाहीर केल्लो आसतना कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ताणें जो प्रधानमंत्री आसा PM नरेंद्र मोदी ताची भेट घेवन ह्या विशयाचेर की आपल्याक सहकार्य करचें म्हणून मागिल्लें आसा. दुसरे वटेन 3,000 कोटींची मागणी केल्ली आसा. जे कांय डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे कर्नाटकान जावपाचे आसात ताच्या खातीर 3,000 कोटींची मागणी केल्ली आसा. तातूंत कळसा बंडोराचोय आस्पाव आसा. सो प्रधानमंत्र्यान ताका जाप दितना सांगलें की संबंधीत मंत्र्या वांगडा चर्चा करून आपूण हाचेर तुमकां ठोस अशें आश्वासन दिता म्हणून. सो ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो सगळ्यो अपडेट्स. म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर 7 वरांचें बुलेटीन मुजरत पळयात. ते भायर देश विदेशांतल्यो म्हत्वाच्यो घडणुको पळोवपा खातीर 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव सुशांत गावस. हे बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.